भगत सिंगान म्हणिल्लें पयलीं की एक भेड्डे सरकाराक बरोबर ताजे तर कान उगडे करतलो आनी एक आंधळे सरकाराचे दोळे उगडे करतलो जाल्यार अशें कितें तरी करचें पडटा. सो तांणी केलां कितें? तांणी बॉम्ब कांय उडोवंक ना, ताणें फक्त हातान धरून उबें रावलें. सरकारान तें खूब म्हणजे तीव्रपणान आपले तांचें रिएक्शन जालें. तरी केस बीस कितें 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 केलां. Then let law follow its course. I don't want to speak on that. But the fact is, the BJP has called them terrorists, not knowing that they were their own workers. So केन्ना केन्ना जाता उत्साहान उलोवप जाता. मुखेलमंत्री खूब रागार जालो, स्पीकर अनयुजली बेजार जालो, इवन हांव कसो बसता तेजेर रिएक्ट. हें सगळें तांचें दिसता की ते मातशें तांचे ओवर रिएक्शन जालें. अशें लागिल्लें आनी विजय सरदेसाय फातोर्डेच्यान मिराबाग कितें ओगी वता म्हजे भाट आहा थंय कित्याक म्हणून वतलो हांव गेलो ते लोकांनी आपयला म्हणून मरे. सो ओगी वचना न्ही कोण बरें हो तो वाल्मिकी नायक आमचो आम आदमी पार्टीचो प्रेजिडेंट तोय गेल्लो, अमित पाटकर काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट तोय गेल्लो, विर्या तो MP तो गेल्लो. कित्याक गेले? आमकां पिशें सोडून चाबला म्हणून कित्या खातीर? अरे तुमी सेटल करा मरे. तुमकां जर दिसता इज अ ड्रिंकींग वॉटर इश्यू आनी तुमी जर प्रेजेंटेशन दिवन लोक जर सॅटिस्फाय जाता आमकां कित्याक इश्यू आहा थंय. तारखेर दवरलो बट तो प्रोजेक्ट चलता जाल्यार 14 तारखेक तांकां परत दवरलो. नो नो द अदर थिंग इज दॅट थिंगा कांय बोर्ड मारून डिस्प्ले काम करता तशें म्हणून तेजे विशय आसले कितें ते एक बोर्ड मारपाक मारिल्ले आसतले, एक दोन मारिल्ले. एसी क्लियरन्साचेर कितें आहा तेजें एसी क्लियरन्स कितें ना म्हणून बोर्ड घालता. फुडलो विशय घेवचे पयलीं एक अनाउन्समेंट आसा बारीकसो विशय आयकून घेया सगळे. पयर 6 तारखेक गॅलरीन जो प्रसंग घडलो त्या प्रसंगाचो हांव निशेध करता आनी तो प्रसंग कसो घडलो तेजी इन्क्वायरी चालू आसा. त्या इन्क्वायरीची म्हायती सभागृहाक लेटर ऑन सगळ्या सभागृहाक हांव दितलो. मस्कती मिराबागचे थळावे निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलोक मेळ्ळे.